मित्रांनो, कार्यकर्तो मेळावा म्हटल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाची घोषणा करप नाही. कार्यकर्त्यांनी काम करून 21 आमदार निवडून हाडल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाची घोषणा करप हेच म्हाका खरेपण दिसता आणि त्यातूनच अर्थ आसा. आमी जेन्ना कितें उलयता ते अस्तित्वात येवप हे कार्यकर्त्याचे कर्तव्य जावन आसता आणि त्या खातीरच हांव अशें म्हणचो ना की सगळ्यात पयलीं मुख्यमंत्री जावपाची म्हाका आस्त आसा म्हणून ना. भाऊसाहेब बांदोडकरान ठरयल्ली तत्वां म्हाका मोडपाची ना. भाऊसाहेब बांदोडकरान ह्या पक्षाक बांदिल्ले काही रुल्स एंड रेग्युलेशन म्हाका मोडपाचे ना. कारण आमी ह्या पक्षाचे सेवक सोल्जर. पक्ष सांबाळप, पक्ष वयर काडप आणि पक्ष परत एकदा बहुजन समाजाक अर्पण करप हे आमी ठरयल्ले आसा. 1980 नंतर 2014 पर्यंत आम्ही जर पळयत जाल्यार गोंयांक जो मुख्यमंत्री मेळ्ळा तो लोकांक जाय तो मेळूना. इवन आमदारांक जाय तो मेळूना. तो दिल्लीच्यान धाडला तोच मेळ्ळा. आणि ह्या खातीर जवळजवळ गेल्ली 35 वर्सां आमच्या गोंयची वाट लागल्या. दुसरी तिसरी मिटिंग झाली तेन्ना म्हणपाक लागलो दाबोळे आपल्याक जाय. तू कोणाक हाडटा दाबोळे काय विचारले हांवें. तर आमकां मावेन गुदिनो हाडटा. हांव म्हणलें तो कित्याक जाय रे तुका. तो ज्या ज्या पक्षां येता तो पक्ष सोंपता हें तू लक्षांत दवर. हे हांवें छडाडून सांगलें ताका. तरी पूण तेंची मनस्थिती आयकुपाची नाशिल्ली. प्रत्येक जे निर्णय सरकार घेताले त्या निर्णया आमचो वायट निर्णय आमचो आक्षेप आसतालो आणि तो आमी मुख्यमंत्र्याक मनोहर पर्रीकराक आनी वयर सेंटराक परत कळयताले.